नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। सकाळच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। ढवळीकर भाव गायतात भाजपाचे गुण, भाजपाक 10 वर्सां तेंको दिवपाचे दीपकाचे विधान। भटवाडी कोरगांवां सापडली अनोळखी मनशाची कूड, खुनाचो प्रकार आसपाची शक्यताय। विधानसभेत उदकाचो प्रश्न मांडून संकल्पान उडयल्यात स्वताचीच फकाणां, भाजप कार्यकर्त्यांचे संकल्पाचेर उतरांचे फार। शिवोलेत रातचे व्हडान म्युझिक लायिल्ल्यान 10वेच्या विद्यार्थ्यांक जाता त्रास, शिवोलकरांनी उक्तायली खंत। हेर मागासवर्गीयांच्या मागण्यांकडे सरकारान दिवचे लक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी। क्रिस्तांव भावांनी व्हडा भावार्थान मनयलो ताळयांचो आयतार, पुराय गोंयांत जाली पुरसांवां। मोगो आणि भाजपाची युती फुडल्या 10 वर्सां मेरेन कायम उरतली। गोंयच्या फुडारा खातीर खंय मोगो आणि भाजपाची ही युती सामकी गरजेची अशें दीपक ढवळीकर म्हणटा। दीपक आणि गोविंद गावडेचो वाद राजकारणात आड येवचो ना अशें तांचें म्हणणें। इतले मजगतीं कितली आमिशां दाखयली जाल्यार मोगो पक्ष सोडचो ना अशें विधान मंत्री सुदीन ढवळीकरान काशीमठ बांदोड्या जाल्ल्या सभेत दिल्या। मोगो आणि भाजपाची विचारसरणी खंय जुळटा ते खातीर मोगो आणि भाजपा एकामेका वांगडा हातान हात घालून गोंयच्या उदरगती खातीर काम करतले अशें दीपक ढवळीकर म्हणटा। बीजेपी आणि एमजीपी यांचे अलायन्स आज घडून आयिल्लें आसा आणि हे दोन्ही पक्ष समविचारी आसा आणि ह्या पक्षाक ह्या दोन्ही पक्षाक मेळून गोंयची गरज आसा। गोंयचें भवितव्य जें आसा आनी आतां हेचे फुडें भाजपा आनी मोगोचेरूच आसतलें आनी भाजपा आनी मोगो हे एक कडेन जावन गोंयाचो विकास हो फुडें व्हरतले, कंटिन्यू आसतले आनी फुडल्या 10 वर्सां सुद्दां हे अलायन्स फुडें वतले। अशें कांय ना, सांगलें मरे तुका बीजेपी आनी एमजीपी हे पयलीं पसून आशिल्लें 1999 जातल्यान। डिफरन्स आशिल्ले न्ही, ते डिफरन्स हॅज बीन सॉर्टेड आउट आनी आजून फुडें आनी सॉर्ट आउट जातले एंड वील बी व्हेरी क्लियर ऑफ इट। मोगो आणि गोविंद गावडे भितर कांयच वाद ना। भाजपा वांगडा युती केले उपरांत बेटेच वाद तयार करच्या परस गोंयची उदरगत करपाक मोगो राजकारणान चड महत्व दिता अशेंय दीपकाचें म्हणणें। I will work all over Goa. So you forget about as a BJP, MJP, I will work, MG will work all over Goa. गोविंद आणि दीपक बरोबर काम करतात। Of course, it is BJP, MJP. It is not Govind and Deepak. It is BJP and MJP. कितलीय जरी आमिशां दाखयली जाल्यार हांव मोगो पक्ष सोडचो ना। गरज आयल्यार राजकारणांतल्यान निवृत्ती घेत, मात शेड्ड्या प्रमाण रंग बदलून हांव राजकारण करचो ना अशें विधान सुदिनान काशीमठ बांदोडा हांगा मतदारांचे उपकार आटोवपाक घेतिल्ल्या बसकेत उलयतना केला। हांव अभिमानान सांगता, अंदू सुद्दां हांव नंबर 2 चेर आसा। सगळ्यांचे डिपॉझिट बंद जाले, उबे राविल्ले ते प्रत्येक पक्षान एक सरडे सारके पक्ष बदल जो चल्ला ताजेर हांव 2002 हांव झगडी करता, तुमकां खबर आसा की नकळो। आनी म्हणूनच कितल्योय ऑफरी जरी आयल्यो जाल्यार सुदीन ढवळीकर पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षांत वतलो हे कोणी चिंतचें न्हय। एक वेळ रिटायरमेंट घेतलो पण ते चिंतचें न्हय। मित्रांनो, एक लक्षात दवरा, सरडे सारके जे पक्ष चेंज करता, सरडो जसो आपलो प्रत्येक हे जालो की 3 महिने जाले की आपलो रंग चेंज करता, तशे काही लोक तातूंत गुंतलेले आसा। हे कित्याक तेंय हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना। खंय ना खंय हें बंद जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता। लोकशाही जर आमी खरी घट्ट करतले जाल्यार हें पयलीं बंद जावपाक जाय।
गोयच्या राजकारणात मोगो पक्षाचो तेको सरकार घडोवपाक ह्यान पयलीं महत्वाचो थारला. काँग्रेसीचे आसूं वा भाजपाचे सरकार, मोगो कोणा वांगडा युती करतलो हाची उमळशीक विधानसभा वेंचणूक जाले उपरांत गोयच्या राजकीय मळार सदांच रंगल्या. ह्यान पयलीं भाजपा आड उलोवपी ढवळीकार भावांनी आतां मोगोची तोखणाय करपाक नेट दिल्ल्याचें दिसता. ते खातीर ढवळीकर भावांचे भाजपाक तेको दिवपाचे हे विधान सध्या चर्चेचो विशय थारला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भटवाडी कोरगांव हांगा दोंगराचेर एक कूड सांपडली. रानांत चुन्ना काडपाक गेल्ल्या बायलांक ही कूड दिसली. मनशाची कूड दिसल्या उपरांत ह्या बायलांनी पुलिशेक फोन करून ह्या विशीं म्हायती दिली. म्हायती मेळटकीच पुलीस घडणूक थळार पावले. पुलिशेन पंचनामो करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर गोमेकोत धाडल्या. मेल्लो मनीस रशियन अशें समजता. घरधनी आनी ताच्या रशियन इश्टान कुडीची वळख पटोवन दिली. हो खुनाचो प्रकारूय आसपाक शकता. ते नदरेन पुलीस सध्या फुडलो तपास करतात. गोंय विधानसभेत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान उदकाचो प्रश्न मांडून स्वताचीच फकाणां उडयल्यात अशें म्हणून मुरगांवच्या भाजप मंडळान संकल्पाचेर उतराचे फार पेटयले. फाटलीं 15 वर्सां आदल्या भाजप आमदारान बरी कामां केल्या. सड्या वयल्या उदकाचो प्रश्न सुटावो केला. संकल्प आमोणकरान आतां मुरगांवच्या लोकांक 24 वरां उदक दिवचें अशी मागणी तांच्यांनी ह्या वेळार केली. तशेंच मुरगांवचे प्रश्न सरकारा सामकार मांडचे अशें मुरगांव भाजप गट समितीन म्हटलां. फक्त मिठाय वांटून लोकांक फटोवचें न्हय अशें तांचें म्हणणें. भाजप आमदारान सदांच मुरगांवच्या लोकां खातीर काम केलां. आतां मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर कितें करता हो पळोवया अशें भाजप कार्यकर्त्यांचें म्हणणें आसा. मुरगांवच्या जनतेक खबर आसा गेली 15 वर्सां डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा. तरी आसतना सद्याचो निवडून आमदार कितें प्रेसा फुडें लोकांच्या फुडें उलयता की लोक सगळे खूश जाल्या, 15 वर्सां सोंपली, 15 वर्सां लोक दहशतीन आसले, थंय तालिबान आसले काय कितें. 15 वर्सां इतली डेव्हलपमेंट जाला ही लोकांनी पळयल्या. पूण कांय कारणास्तव आसतलें इलेक्शन इज विनिंग अँड लुजींग. मे बी आमचो सीट हारलो, श्री मिलिंद नाईक थोड्या मतांनी हारले ते आमी एक्सेप्ट केला. पूण हो जशें संजयान सांगलें काम करपाचें सोडून हे सगळ्या कामांची फॉलोअप करपाची गरज आसा. हे सगळें काम केल्लें मेंटेन करपाची गरज आसा. ते सोडून प्रेस घेवप, प्रेसा फुडें रडप म्हणजे कसली पद्दत आहा. म्हणजे अशें दिसता हो MLA जालो पळय हे म्हाका दिसता अपघाती जालो. ताका अजून ते कळूंक ना तो MLA जाला म्हणून. MLAचें काम कितें आनी बाकीच्यांचें काम कितें तें ताका अजून कळूंक ना. सगळे कडेन स्वीट वाटीत भोंवता, बरी गजाल आसा, सगळ्या घरांनी स्वीट दी. पूण आमच्या MLAन आदल्या कितें दिल्लें, प्रत्येक घरांनी जॉब दिल्ले. जवळ जवळ 1200 जॉब्स आमी थंय दिल्ले आसा मुरमगांवांत. इतले डेव्हलपमेंट आनी इतले जॉब्स पहिल्या फाटी गोंयच्या इतिहासान मुरमगांव जाल्ले आसा. अशें म्हणपाचें न्हू की पयलीं हेच्या पयलीं आमकां उदकाचे खूब प्रॉब्लेम जाताले किंवा उदक आमकां मेळत नाशिल्लें म्हणून. उदक आमकां आयजूय मेळटा आनी पर्याप्त उदक आमकां मेळटा. पूण ते जर तुमकां 24 आवर्स करपाचें आसा जाल्यार बरी गजाल आसा. तशें तुमी थॉट्स आमचे एसेंब्लीन म्हण उलोवपाची गरज आसा. ना की तुमी हें म्हणप की आमच्या सड्यार आतां उदकूच ना म्हणून. सगळीं जाणां सड्याकारांक खबर आसा की उदकाचो आमकां बऱ्या परेन हे उपलब्ध करून दिल्लेले आसा आमकां MLA. आतां तुमकां 24 आवर्स करपाचें आसा जाल्यार ती बरी गजाल आसा. हांव मागता मुरगांवच्या MLA कडेन की तुवें तो प्रश्न घेवन वचपाचो आनी आमकां 24 आवर्स उदक अवेलेबल करून दिवपाचें. शिवोले वाठारांत आशिल्ल्या रेस्टॉरंटांनी रातीचे व्हडल्या आवाजान म्युझिक लायिल्ल्यान शिवोलेच्या थळाव्यांनी नाराजी उक्तायला. 10वेच्या भुरग्यांच्यो बोर्डाच्यो परीक्षा सध्या चालू आसात. अशें आसतना व्हडान म्युझिक लागली जाल्यार भुरगीं कशी शिकतली, अभ्यास कशी करतली असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. आचारसंहिता चालू आसतना लेगीत हो असोच प्रकार चालू आशिल्लो तेन्ना कोणेच हाजेर कांयच हरकत घेवंक ना. आतां भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करून तरी पंचायतीन तशेंच हेर अधिकाऱ्यांनी हाचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. नमस्कार सगळ्या शिवोलकारांनी आयकात हांव कितें सांगता तें. रातची आतां 12 जाल्ली आसा. म्हाका हांगा आवाज येता म्हणून एक जवळ जवळ 11:30 सुमार हांवें एक फोन केलो आमच्या स्टुडंटाक आनी थंय लक्षांत येयलें की लावड म्युझिक वाडयेच्यान तलाशा हॉटेलांतल्यान लावड म्युझिक चालू आसा म्हणून. हे कितें काय म्हणटा हांव. फाल्यां 10वेचो पेपर सकाळ वेळी भुरगो अभ्यास करूंक सोदता आनी आवयन म्हाका सांगलें की हे इतली लावड आतां आवाज आनीक वाडयला म्हणून.
इतलीच आमकां सांगलेले तेजो आवाज नासतना परीक्षा आससर काय करचे ना म्हणून सांगलेले. परीक्षा आसून सुद्धा चालूच आसा म्हणून हांव स्वता थंय गाडी घेवन वाडे गेलो आनी वाडे घेवन वचत जाल्यार इतलें लक्षात येयलें की थंयसर खऱ्यांनीच लावड म्युझिक चालू आसा. हांवेन व्हिडिओ सुद्धा काडलेलो आसा, तो व्हिडिओ सुद्धा हांव तुमकां शेअर करतलो. आता सगळ्यांनी उगी रावं नाका, सगळ्यांक हांव मागता सगळ्यांनी एकठांय जायात. असले जे विडंबना जी चालू आसा भुरग्यांचेर सुद्धा विचार करना म्हणजे कितें करपाचें आतां आमी सांग पळया. इतलीच आमी उगी रावले आनी मागीर म्हणटा आमी आवाज करता म्हणटा आनी आवाज करता तो वायट. आमी कोणाचेर पोटार येना, आमी कोणाचेर धंद्यार येना, पण इतले तरी लक्षात घेयात न्ही भुरग्यांची परीक्षा चालू आसा तेंकां तरी त्रास करूं नाका न्ही, तेंचे मानसीकतेर त्रास करूं नाका. पंचायतीन तेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी सगळे ऑफिसर आनी जे ऑफिसर ऑथॉरिटी तेंच्यांनी तेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. हालीं सीएमान सुद्धा सांगला की भुरग्यांनी कसले टेन्शन घेवं नाका, पण हे हांव सीएमा कडेन सुद्धा मागता की हे भुरग्यांक कसले टेन्शन दितात, कोणाच्या वरत आसतना टेन्शन दितात हे तुमी सांगपाची गरज आसा. हांव मागता हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावची. पंचायतीन सुद्धा तेंच्या एनओसी जी आसा दिल्या ती रिवोक करची, इमिजिएटली फाटी घेवची आनी कसले तांकां सध्या तरी लायसन दिवचें न्ही, इतलेंच मागता हांव सगळ्यांक. आनी सगळ्यां कडेन मागता तुमकां तरी आसा जाल्यार फाल्यांच्या दिसा हांव सगळ्या गांवांत करता, फाल्यांच्या दिसा सकाळी फुडें 10 सुरान आमी पंचायतीक मेळया आनी पंचायतीक विचारया हें कितें चल्लां काय म्हणून. राज्यातल्या हेर मागासवर्गीयां खातीर विधानसभा मतदारसंघात 27% आरक्षण, राज्याच्या अर्थसंकल्पात 27% आर्थीक निधी आणि फाटल्या 3 वर्सांत अडकून पडिल्ल्या शिश्यवृत्तीचो लाभ विद्यार्थ्यांक बेगोबेग मेळोवन दिवचो अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघान सरकारा कडेन केला. हेर मागासवर्गीयांक राजकीय, शैक्षणिक आणि आर्थीक आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद आसून लेगीत गोंयांत ताची अंमलबजावणी जायनाशिल्ल्या कारणान ह्या समाजातल्या घटकांक हो लाव मेळना अशें महासंघाचो अध्यक्ष मधू नायक हांणी फोंड्यां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत म्हटलां. ओबीसीचो असो एक ग्रह जाला की सरकारी पातळीचेर ओबीसीची जी कामां आसा ती निग्लेक्ट केले वयता, तेंचे अटेन्शन दिले ना. 2 वर्सां आमी सरकारा कडेन मागणी करची आसात. ज्यो मेन मागण्यो सरकारा कडेन केल्ल्यो, माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन प्रतिनिधित्व करून रिप्रेझेंटेशन दिल्लें, सीएमा कडेन मागलेलें आमी. 28 नोव्हेंबराक जें कन्व्हेन्शन जाल्लें, 27% रिझर्वेशन गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीक आमची मागणी आसा. त्याच बरोबर 27% बजेट प्रोविजन, ओबीसीचो बजेट हेड करून ते पैसे ओबीसी वेलफेअर मिनिस्ट्री करून ओबीसी खातीर वापरपाक वचचे. ओबीसी भुरग्यांची स्कॉलरशीप 19-20, 20-21 आणि 21-22 पोस्ट मॅट्रिक आणि प्री मॅट्रिक जवळजवळ 25,000 भुरग्यांची स्कॉलरशीप दिल्ली ना, त्यामुळे भुरगे शिक्षण वाचून वंचित जातात. सकाळच्या ह्या मुखेल खबरांमध्ये वेळ झाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कितें या तत्वाचो सोद अखंड, कितें या तत्वाचो सोद अखंड चालू आसा. गोंयचे स्थापनेपासून ते आतां मेरेन आनी फुडाराकय हो सोद चलतलो. या तत्वाक घटमूट करप, गोंयकाराक घट करप, बलवान करप हे आमचे ध्येय, हे आमचे ब्रीद. या तत्वाचो सोद घेवपी लोकांच्या फाटल्यान आमी उबे रावतले आनी गोमंतक टीव्ही गोंयकारपणाचो बावटो उंच धरतले. ब्रेका उपरांत येवकार वळ्यात फुडल्या खबरांकडे. लॅन्टाचो निमणो आयतार हो पुराय जगात पाम संडे म्हटल्यार ताळयांचो आयतार म्हणून मनयतात. हो निमणो आयतार म्हटल्यार ख्रिस्तांव भावांच्या पवित्र सप्तकाची सुरवातेची कुरू करता.
क्रिस्तांव भाव ताळ्यांच्या आयतारा मासाक वतात. क्रिस्तांवां खातीर ह्या दिसाचें भोव म्हत्व आसा. पास्कांचें फेस्त ज्या सप्तकांत येता त्या सप्तकाक सुरू करपी हो आयतार म्हणून फामाद आसा. ह्या दिसा मासा उपरांत चर्चेंत पामाची चुडटां वाडटात. ही शांती आनी जैताचें प्रतीक अशें मानतात. मिरामार आयतारा दनपारां 4 ते 9 वरां मजगतीं गोवा सुदारोप हांच्या आदारान गोंयकारांचो पसरो ह्या नांवान ऑर्गेनीक वस्तूंचें प्रदर्शन गोंयकारां खातीर विकते घेवपाक दवरिल्ले. रसायन मुक्त पिकावळीच्यो भाजयो, फळां, फुलांच्यो बियो, अळसाणे, खोबरेल तेल आनी हेर गांवठी वस्तू विकपाक आशिल्ल्यो. गोंयकारांक रसायन मुक्त वस्तूं पासून पयस दवरपाक लागून गोवा सुदारोप संघटनेन हो ऑर्गेनीक बाजार घडोवन हाडिल्लो. पळोवया गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट. गोवा सुद्रूप यांच्यानी आयोजित केल्लो गोंयचो पसरो म्हणून हांगा ऑर्गेनिकली एक बाजार भरलेलो आसा. ह्या बाजारान होममेड जे हातीन तयार केल्लेले ऑर्गेनिकली प्रॉडक्ट हांगासर अवेलेबल आसा तेंच्यांनी विकोंक दवरला. सो ते कशा प्रकारे तयार केला आनी कसले कसले प्रॉडक्ट हांगासर विकपाक येला ते आमी आतां पळोवया. Okay, we are the volunteers in Goa, so we organize this summer pop-up to help fellow Goans, farmers, handicraft, organic, all artisans basically. हे पळयला सगळे गोंयचे सब्जी आहा. नेथन डिसोजा he is one of the youngest farmers of Goa from Taligaon. He is himself तेजे ओन हातींनी ताणें रोयला. I suggest my fellow Goans to eat local, shop local, support our farmers, support our artisans. Let the cash flow be inside our community. Let Goans be more, I'm to say, earning more on our livelihoods too. मिरामार हांगासर फुल्ली ऑर्गेनिकली जो बाजार भरलेलो गोंयचो पसरो म्हणून ऑर्गनायज्ड बाय गोवा सुद्रूप. सो बरे बरे वस्तू हांगासर आमी पळयल्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश परबामोणकर. रणजीत परब हांणी रोयिल्ले भेणे आनी वांयग्यांचे पोरसूं गव्या रेड्यान खावन उडयले. रणजीत हे पोरसूं लोकांच्या सुवातेन भाड्याक घेवन करतालो. सुमार 25 ते 30 किल भेणे जाल्यार 25 किल वांयगी इतली पिकावळ तो घेतालो. ते खातीर आपणाक सुमार 60 ते 70 हजार रुपयांचें लुकसाण जाला असो हुस्को ताणें व्यक्त केला. माझे नाव रणजीत परब, रावता हरणा. फाटली 2-3 वर्सां जाली हांव ह्या जागेन भेणे घालता. भेणे वांयगी अशी 3 वर्सां जाली हांव करता. बरो व्हडलो प्लॉट आहा ह्यो. कोणाचो भाड्याक घेवन हांव ह्यो प्लॉट भेणे घालता ह्या प्लॉटाक. आनी काल राती अचानक ह्या प्लॉटाचेर गवेरेडे येयले आनी गवेरेड्यांनी ते सगळे खावन उडयले, नाश धूश केली. ह्या भेणे हांवें घातपाचें चिंतलें म्हणजे कित्याक तर भेणे जाले का आमकां बाजारान व्हरोन विकपाची गरज येना. गव्हर्मेंटाची आमची हॉर्टिकल्चर प्रोक्युरमेंट सेंटर आहा त्या सेंटरान आमकां हे भेणे व्हरोन घालूंक मेळटा. आनी सद्याचो MD आहा संदीप फळदेसाय तेणी आमकां भेण्यांक बरी रेट दिल्ली आसा. सो त्या खातीर हांवें हे भेणे 3 वर्सां सुमार घालता हांव. आनी इतले भेणे घालून जो फायदो जातालो आमकां, पूण ह्या आतां गवेरेड्यांनी ही लुकसाण आमकां बरीच केल्ली आसा. सो हांगासल्या आमदाराक जावं सरकाराक एक मागता हांव, आमच्या हरणा गांवांत फूल गवेरेडे खूब लुकसाण करता.
लोक आमच्या हळांची 2 पिकां घेतात. पयलीं 2 पिकां घेताली, एक शेंगदाण्याचे आणि एक भाताचे. पूण आतां हे गवळ्यां खातीर शेतांकूय तितले हे जायना, फायदो जायना शेतां. मांद्रेच्या पालये वाठारांत गणपती विसर्जन सभाघराचे भुमिपूजन आमदार जीत आरोलकरांचे हस्तुकी जाले. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी रंगनाथ कलशांवकर, सरपंच उदय गवंडी, पंच सागर तिळवे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कसलोच भेदभाव करिनासतना एकठांय रावन मतदारसंघाच्या उदरगतीची कामां करुया अशें आमदार जीत आरोलकरान ह्या वेळार सांगले. आयज आमी हांगा फावंडेशन स्टोन घातलेलो आहा गणपती विसर्जन हॉल पालये गांवांत. सगळ्यात पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स आमच्या झेडपीक म्हणटा आनी एंटायर पंचायत टिमीक इन्क्लुडींग सरपंच. ही एक टीम अशी गावल्या की हार्ड वर्किंग कशी आनी डेडिकेटेड आपल्या कामाक. आनी अशा टिमी वांगडा काम करपाक खरेंच बरें दिसतलें. कित्याक एकटो कितली स्पीड घेवं शकता हो प्रश्न येता. जेन्ना लोकल्स जेन्ना पंचायत बॉडी जावं झेडपी जावं हे कंट्रिब्यूट करून एकी कडेन रावन जर काम आमी वांगडा करीत जाल्यार ते काम स्पीड अप जातलें. तशेंच आतां झेडपीन सांगलां तशें बायपास रोड डेफिनेटली तेंच्यांनी फायल घेवन येवपाची जाता तिका इमिजिएटली प्रायोरिटी बेसिसचेर ते कंप्लीट करया. आनी जे डेव्हलपमेंटाची कामां आहात कांय भेदभाव ना दवरता, डिफरन्सीस दवरया नाका की खंयच्या पक्षाचो कोण कितें, एकठांय रावन डेव्हलपमेंटाचें काम कॉन्स्टिट्युएन्सीचें करया इतलेंच सांगूं सोदता. थँक्यू. आडवेळ्या पावसान शेतकारांचें व्हड लुकसाण केलां. तातूंत काजू पिकांचें व्हडलें लुकसाण जालां. शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवची अशें पर्येची आमदार डॉक्टर दिव्या राणे हांणी मुख्यमंत्र्या सयत शेतकी मंत्र्याक पत्र बरयलां. शेतकारांचें जें लुकसाण जालां तांचे पयलीं सरकारान सर्वेक्षण करचें. ह्या सर्वेक्षणा खातीर मामलेदार आनी शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांचो उपयोग करून घेवचो अशी मागणी आमदार डॉक्टर दिव्या राणे हांणी केला. हे सर्वेक्षण पुराय जाले उपरांत फुडले सोपस्कार पुराय करून बेगोबेग शेतकारांक आर्थीक मजत दिवन तांकां थकाय मेळटली हाची जबाबदारी सरकारान घेवपाक जाय. हे सगळे प्रक्रियेत आपूण लेगीत मजत करपाक तयार आसा अशें डॉक्टर राणे हांणी म्हटलां. अधिकारा वयल्यान परत कोफुसांव निर्माण जाल्ल्यान मये गांवच्या फामाद माल्याचे जात्रेचे वैशिश्ट आशिल्ले माले निमणे पेटलेच ना. जात्रेच्यो हेर चडश्यो कार्यावळी वेवस्थीत जाल्यो, मात पेट्टे माले नाचोवपाची देवीचो पण पुराय जावंक नाशिल्ल्यान भाविकां मदीं नाराजी पातळ्ळी. कोफुसांव जातकीच दिवचलचे उपजिल्लो अधिकारी मये गांवांत आयले. राती उसरा मेरेन ह्या वादाचेर उपाय काडपाचे यत्न जाले, मात तातूंत यश येवंक नाशिल्ल्यान निमाणे मेरेन माले पेटूकूच ना. ब्राह्मणाक वज्र घे म्हणजे माते आज झाडाचे तुझे मध्ये गणित करण्याचे माते. देवीची पेट भायर काडपा वयल्यान बिरेस्तारा उपराशिल्लो वाद न्हियोन शेनवारा मये गांवांत माल्याची जात्रा मनोवपाची उमेद पाकिल्ली. सकाळच्यान मया भक्तीचे ल्हार पाताळिल्ले. देवतांचे दर्शन घेवपाक भाविकांची गर्दी जाल्ली. राती तर मये आनी मुळगांवची पेट दवरिल्ले सुवातेचेर दर्शन घेवपाक भाविकांच्यो राखो लागिल्ल्यो. माल्याचे जात्रेचे वैशिष्ट्य म्हळ्यार मुळगांवचे पेटेक निरोप दिल्या उपरांत हौसारी मोड पेट्टे माले तकलेर घेवन नाच करतात. माल्याचो हो नाच म्हळ्यार श्री केळबाय देवीचो पण अशी भक्तां मदीं भावना आसा. मध्यान राती जावपी हो चमत्कार पळोवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली, मात निमाणे मेरेन माले पेटलेच ना आनी पारंपारीक सुवातेचेरूय हाडूंक ना. माल्याक हात कोणे लावचो हाचे वयल्यान 2 गटां मदीं कोफुसांव जाल्ल्यान निमाणे मेरेन माले देवळा भायर काडलेच ना. ह्या जात्रेक ही जात्रा संलग्न असल्या कारणान सगळे हे 5 गांवचे लोक जात्रेक जावं मुळगांव जावं शिरगांव जावं मये ते येतात आणि ते आपली जात्रा करून घेतात. जेणे करून ते महाजन असतात त्या गांवचे तांकां चौगुले अशें म्हणटात. ते चौगुले हांगा जात्रेक येतात. सगळेच महाजन येतात आणि त्या चौगुल्यांक योग्य वेळी त्यांचो सत्कार हांगा केल्लो जाता. देवस्थानाच्या नियमा प्रमाणे
प्रत्येकाक कोणी आपल्या घराकडे गेल्यानंतर दुसरो आधार सत्कार करता त्याप्रमाणे तो सत्कार केलो जातो. चव्हाट्याचेर देवांची तरंगा आणि माले येतकीच पारंपारिक कार्यावळी जावन 3 दीस मये गावांत आशिल्ली मुळगांवची देवीची पेट निरोप घेतल्या उपरांत मुळगांवचे भाविक पेट घेवन मुळगांवा वचपाक वयतात. मात माले आणि तरंगा देवळा भायर सरूंक नाशिल्ल्यान मुळगांवच्या भाविकांनी हेर कार्यावळी करून देवीचो जयघोष करीत वाजयत गाजयत देवीची पेट मुळगांवा व्हेली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आशवे मांद्र्या बांदिल्ली संरक्षण वणत परतून कोसळपाच्या मार्गार आसा. दोंगराचे पालसण कोसळून सगळी माती रस्त्यार येताली, ताका लागून संरक्षण वणत बांदिल्ली. पोरू संरक्षण वणटीचे काम हातीन घेतले बी, पूण वर्स जावन गेले तरी हे काम अजुनूय अर्देकुटेच आसा. जाता तितले बेगीन हे काम पुराय करून थळाव्या लोकांक थकाय दिवची अशी मागणी जावपाक लागल्या. मोरजे दर्यादेगेर ऑलिव्ह रिडली कासवांक खास घरां बांदिल्लीं आसता. 1997 मोरजेन कासव संवर्धनाचो उपक्रम राबयल्लो. प्रत्येक कासवाच्या घरांनी 90 ते 100 तांतयां आसता. आतां मेरेन 1100 कासवांची पिलां दर्यांत सोडल्यात अशी माहिती रान खात्यान दिला. कासवांनी तांतयां घातल्या उपरांत रान खात्याचे कर्मचारी शिबिरान हाडून दवरतात आणि 45 ते 65 दिसां उपरांत तांतयांतल्यान ऑलिव्ह रिडली कासवाची पिलां भायर येतकीच रातच्या वेळार तांकां दर्यांत सोडटात. हजारांनी कासवाची पिलां दर्यांत सोडली जाल्यार थोडीच जगपाक पावता. ते खातीर संवर्धन करपाची चड गरज आसता. नॅशनल बुक ट्रस्ट नवी दिल्ली ह्या संस्थे अंतर्गत 11, 12 आणि 13 एप्रिलाक दोनापावला हांगा गोवा इंटरनॅशनल सेंटर 3 दिसाच्या अनुवाद कार्यशाळेचे आयोजन केला. ह्या कार्यशाळेन 3 दिसान 10 अनुवादक पुस्तकांचे कोंकणी भाशेत अनुवाद करतले. ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे नामनेचो लेखक आणि ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले दामोदर मावजो हाजीर रावतले. तशेंच कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अरुण साखरदांडे आणि केंद्रीय साहित्य अकादमीच्या कोंकणी सल्लागार मंडळाचे समन्वयक आणि विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे आणि हेर मानेस्त हाजीर आसतले. 11 एप्रिलाक 10:30 वरांचेर उक्तावण जातले अशी माहिती आयोजकांनी दिला. ह्यो आसल्यो सकाळच्यो मुखेल खबऱ्यो. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टी व्हीबद्दल मला खूप अभिमान आहे. म्हणजे पेपर दुसऱ्या दिवशी न्यूज देतो, त्यावेळी टी व्ही त्या दिवशी ऑनलाईन म्हणजे डिजिटल मोडमध्ये त्या टाईमवर न्यूज देऊ शकतो. ते बहुत आनंदित आहे. मला आनंद वाटतो. मला 3 महिने झाले. जानेवारी 4 तारखेला सुरू केलं टी व्ही. आता टी व्ही प्रसिद्धी झाली आहे, गावांत पोचते. त्यामुळे प्रत्येक माणसाला टी व्ही बघायची उमेद आहे. ते न्यूज तुम्ही पोहोचवतात, ते खूप आनंदित आहे. गावागावांनी तुम्ही न्यूज पोहोचवतात, त्या टाईमवर न्यूज पोहोचवतात, ते गोष्ट पावल जे उबारलें आसा आणि खरोखर शॉर्ट टर्मा भितर गोमंतकांची वाटचाल किंवा जे यश गाठिल्लें आसा जे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हे खरोखर एक तांची तोखणाय करसारकी आसा. आणि गोमंतक ही चॅलेंज हाज्याहून फुडें स्विकारतली आणि एक बऱ्यापैकी एक इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भितर एक चॅनल